प्रियांतीच्या सांगाता येशू मोकुसा घुमकोता नांगी तुमचे हृदय तुका दुश्मनाचे द्वारी नाकता Musasti Pastantata Jesu Mokusa Bhumkota. सुरविल्ले मागणे ह्या संवसारी मनशान समाधानाचे जिवीत जिवंक कितले प्रयत्न केले रे, कस्त आनी आनवरां ताचे तोंड पयस सरणान. हरी एक मनीस ह्या संवसारी एक न्हय तर एका रितीन खंती दुखयंत आसा. सूख आनी दूख ताच्या जिवीत असो वांटो हाचे तावन मनशाक सुटका म्हणली ना. तर ह्या कुर्सावाट्या वेळार जेजूचे कश्ट आमी नियाळतना आमचे कश्टांचे जिवीत सोम्या मुखार हाडून नियाळ करया. येया तुमी सोमेस्त मुजे सरशीं कश्ट तेल्यानो आनी वासन ववयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितां म्हणलो सोमी खंडीत जावन आमकां बुजावण दितलो आनी आमच्या कश्टा दुखान सोंसणीकायेचें देणें फावो करतलो म्हूण बरवश्यां. पयलेंच तें साव जेजूक मरणाचें फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. बरें केल्ल्याक बरेंच मेळना. बरें करतना हेरांनी टिका करचें, कोडी काडच्यो आनी खबऱ्यो करचें सदांचें. बरें करतल्यांक साबार अडकळी उदेतात. जेजून केल्ल्या सर्व बरेपणाक लोकांनी ताका आणितेन मरणाचें फर्मान दिलें. ह्याच तेसावा वेळार आणितेक आनी अन्यायाक लागून कश्टांक वळख जाल्ल्या निराप्राद्या पासत मागया. आमी हेरांचेर फडकिरें निती फैसल दिल्ल्याक देवा तावन बोगसाने मागून म्हणया. सोम्या काकुळदामची कर सदैव माये मागता उपकार सई गायमच्या काळसान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. दुसरेंच तें साव जेजूच्या कांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. मनीस आपणाची सूख लिपोवन दवरच्याक आनेकल्याक सुखीदार करता. कितलेशे जण हेरांच्या पातकाक लागून शिक्षा भोगून आसात. जेजू आमच्या पातकां खातीर कश्ट मरण सोंसता. मनीस आपणाच्या पातकांचो कुरीस जेजूच्या कांदार दिता. ह्याच तेसाव वेळार हेरांच्या वायट बुलोवण्याक सांपडोवन कश्टांत आसच्या लोकां पासत मागया. आमी साबार फावटी आमची सूख लिपोवन हेरांक सुखीदार केल्ल्याक देवा तावन बोगसाने मागया आनी म्हणया. सोम्या काकुळदामची कर सदैव माये मागता उपकार खंयसय गायमच्या काळसान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरेच तें साव जेजू पयले फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कश्टान मनीस निराशी जाता. ताचेरच ताका बरवसो उणो जाता. आपूण आनी कितेंय करूंक शकना, म्हजे तावन हेरांक कितेंच फायदो ना म्हूण चिंतून कांगाल जाता. अशें ताच्या जिविताच्या नासाक तो कारण जाता. जेजूक लोकां तावन मेळिल्ल्या कुर्साच्या अकमणाचे शिक्षेक लागून निरासपण भोगलें. ह्याच तेसाव वेळार जिवितान निराशी जावन आमाल पियोन्याक बली जाल्ल्या पासत मागया. आमी चिंतिल्ले बरी जायनातल्या वेळार निराशी जावन आमचेरच आमी बरवसो सांडिल्ल्याक देवा तावन बोगसाने मागया आनी म्हणया. सोम्या काकुळदामची कर सदैव माये मागता उपकार खंयसय गायमच्या काळसान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. चवथेच तेसाव जेजू ताच्या आवयक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कुटुंबाच्या सांद्यांचो सांगात आमकां धैर्य आनी प्रोत्साह दिता. मनीस कितलो बळवंत जाल्यार शिकपाचें आनी पयशाचें बळ आसल्यार ताच्याच कुटुंबाच्या मनशा विने तो आबाल. कुटुंबा सांद्यांचो सांगात मानसीक तारण आमकां घट करता.
जेजून ताच्या आवयक त्या लोकांमध्ये पळयतना म्हजी आवय म्हजे सांगाता आसा म्हणलें मानसीक धैर्य त्या कश्टां मदें ताका लाभलें. ह्या आस्तेसां वेळार अनाथ आनी निर्गतीक भुरग्यां पासून मागया. आमचेरच आमी पात येवनो हेरांची बेपारवा केल्ल्याक देवात्यान बोगसाने मागून म्हणया. सोम्या काकुळत आमची कर, सदैव माये मागता उपकार, तुसय काय म्हज्या काळजान खुसार नेल्ल्या जेजूचे. 5 साव सिरेन सुसिमांव जेजू कुरीस वोवंक कुमक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कस्तांत एकामेकाच्या गरजांक पावचें आमकां हेरांतय आसो हुस्को दाखयता. एकल्याक आनी एकल्याच्या गरजेक पावतना आमी त्या मनशाक बरवसो जाता आनी ताच्या कश्टांत बुजावण दिवंक शकता. सिरण सुसिमांव जेजूक ताच्या कुर्साच्या पयना वेळार असलो एक बरो समार्यगार जावंक पावलो. ह्या आस्तेसां वेळार सर प्रायवंता पासत मागया. हेरांच्या गरजांक कुमो करूंक फाटी सरिल्ल्याक देवातावन बोगसाने मागून म्हणया. सोम्या काकुळत आमची कर, सदैव माये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 6 साव वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. आपणा विशयान चिंतिनासतना हेरांच्या कश्टा दुखान कुमो करचें मनशाचो वर्तो शेगून. केदाळा आमकां हेरांच्या कश्टांची दूख समजता तेदाळा मनीस आपलेंपण विसरन ताच्या कुमकेक पावता. वेरोनिका घामान रगतान आनी धुळीन बुडोवन गेल्लें जेजूचें मुखामोळ पळयता. ताका लागून जेजून चड आनी चड पुरासान बगचें ती समजता. भोंवती आसच्या कोणाचेंच गण्य करिनासतना मुखार वचून जेजूचें मुखामोळ पुसता. ह्या आस्तेसां वेळार विविध पिडेंत कोस्तोवच्या मनशां बसत आमी मागया. हेरांचे कश्ट समजून प्रयत्न करिनातल्याक देवातावन बोगसाने मागून म्हणया. सोम्या काकुळत आमची कर, सदैव माये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 7 साव जेजू दुसरे फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. मनीस कश्टांत आसतना ताच्या कश्टांक कोण कारण म्हणलें चिंता. आपणाच्या कश्टांक कारण जाल्ल्या व्यक्ती विशयान चिंतून तो द्वेशान आनी रागान भरता आनी पेल्याचेर बरवसो सांगता. हाचे वरवीं ताचे कश्ट आनीकी चड करून घेता. जेजून कुरीस वयतना शिपयांनी मारिल्ल्या मारांक तशेंच थानेन आनी बुकेन नित्रांनी जावन तो कुर्सा पोंदा पडटा. ह्या आस्तेसां वेळार आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या पासत तशेंच शेजाऱ्या पासत आमी मागया. आमच्या कश्टांक हेरांक कारण करण पेल्याचेर बरवसो सांडिल्ल्याक देवातावन बोगसाने मागया आनी म्हणया. सोम्या काकुळत आमची कर, सदैव माये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. आठवें साव जेजू जेरुसलेमच्या स्त्रियांक बुजयता.
आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. मनीस एक सुरू न्हय, आमी एकामेकाच्या सांगतपणांची येता. आमचे कश्ट दूख एकामेका वांटून घेतना, आमच्या कश्टांनी एकामेका बुजयतना आमचेच कश्ट हळू करूंक आमी प्रयत्न करता. ताच्या की चड जावं आपणाच्या कश्टां वेळार आपणाचेच कश्ट वर्ते म्हूण चिंतिनासतना हेरांचे कश्ट समजोवन तांच्या गरजांक पावतना आमकां आमच्या कश्टा दुखांची विसर पडटा. जेजू कुरिसो वयतना ताचे सांगत आसलेलीं साबार जाणां ताका बुजोवंक प्रयत्न करतात, पूण जेजू तांचे कश्ट विसरून तांकांच फाटीं बुजयता. ह्या आस्तेसा वेळार एक सूर्य आनी निरापराध्यां पासत आमी मागया. आमच्या कश्टांत हेरांत तावन आमी चड आनी चड बुजावण आशिल्ल्याक देवा तावन बोगसाने मागून म्हणया, सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्याची जेजू. 9 दिसांव जेजू तिसरे फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. मनीस साबार फावटी ताच्या कश्टां वेळार देवाक दुर्सता. देवा, कित्याक तुवें म्हाका अशें केलां म्हणलें सवाल विचारता. आमच्या सुखांत तशें दुखान देव आमकां सांगात दिता म्हणलें विसरता आनी देवाचेर भावार्थ सांडटा. देवाचेर भावार्थ सांडिल्ल्या मनशाक जिवितांत कसलोच बरवसो उरना. जेजू कुरिसो वयतना ताचे कुडीचें बळ उणें उणें जावन येता आनी तो कुर्सा पोंदा तिसरे फावटी पडटा. ह्या आस्तेसा वेळार कश्टांत तावन परिहार मेळच्याक माठ मंत्र आनी फिदिसपणां करून फटकिऱ्या देवाची पुजा करतल्या पासत आमी मागया. आमच्या कश्टां वेळार देवाचेर भावार्थ सांडिल्ल्याक देवा तावन बगसाने मागून म्हणया, सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या. 10 दिसांव जेजूचें आंग वस्तूर काडून विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. आज मनशा जिविताक गौरव उणो जाला. मनशा कूड एक विकती वस्त जावंक पावल्या. आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी करण्यांनी आमच्या सुकुडीच्या मेळेपणाक आमी कारण जाता मात्र न्हय, हेरांच्या कुडीकी गौरव दिवंक शकना. आमची कूड देवाचें मंदीर, हातून देवाचो आत्मो जियेता म्हणलें मनीस विसरला. लग्ना पुर्विल्ली लैंगिकता, अनैतीक संबंद, व्याभिचार आनी अत्याचारा वरवीं कुटुंबां बेसां जाल्ल्यान मोगाचो संबंद नाश जाला. जेजूचें वस्तूर काडून ताका विणगो केल्ले वरवीं त्या शिपायांनी मनशा कुडीक आसच्या गौरवाक कळंक हाडलें. ह्या आस्तेसा वेळार अत्याचाराक वळख जाल्ल्या पासत आमी मागया. मनशा कुडीक गौरव दिनासतना वायट नदरेन पळयल्ल्या खातीर देवा तावन बोगसाने मागून म्हणया, सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 11 दिसांव जेजू कुर्सार खिळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. देवान मनशाक स्वतंत्र जावन रचलां. स्वतंत्रान जियोवचे मनशांचे हक्क, पूण मनीस आनी एकल्याचें स्वतंत्र सोरता. आपणाचे कुशे प्रमाणे ताका चलयता आनी आपणाच्या स्वार्था खातीर मनशाक एक वस्त कशें वापरता. आज साबार जण तांच्या कुटुंबांत जावं वा काम करच्या जाग्यांनी जावं स्वतंत्र नासतना गुलामपणान जियोवन आसात. जेजून ताची कूड त्या कुर्साक खिळावन आमकां फातकांतावन सुटका सोडून दिली. ह्या आस्तेसा वेळार शोशणेक वळख जाल्ल्या पासत मागया. आमच्या कुटुंबांनी आमची सुकुशी करूंक बोळ करण हेरांचेर जुलूम चलयल्ल्याक देवा तावन बोगसाने मागून म्हणया, सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 12 दिसांव जेजू कुर्सार प्राण सोडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. जिवितांत वयल्या वयर कश्ट येतना मनशाक ते कश्ट सोसूंक आसादी म्हूण भोगतना
तो आपणाचेर हेरांचेर आनी देवाचेर बरवसो सांडटा आनी खंगल जावन देदेस्पर जाता. ताका जियोवच्यान कसलोसो अर्थ दिसना. ह्या वेळार ताका दिसचे एकच वाट म्हळ्यार जीवघात. हें कश्ट सोंसून जियोवचें की मोरचें बरें म्हणलें ताका भोगता. पूण जेजून अखेर पर्यान ताचे कश्ट धैर्यान सोंसले आनी ताचो शेवट जडलो. तर आमच्या कश्टां वेळार कुर्सायल्ल्या क्रिस्ताक आमी पळोवया, आमच्या कश्टांत आमकां बुजावण चडया. ह्या आस्तेसां वेळार जिवितांतले कश्टांचे कुरीस वोवंक तांकां नासतना जीवघात करची चिंतून आसच्या आमच्या भाव भयणी पासत मागया. आमच्या कश्टां वेळार जिवीत नाका म्हूण चिंतल्ल्या खातीर देवा तावन भोगसाणे मागून म्हणया, सोम्या कागुलता आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान उत्साह मेल्ल्या जेजूचे. 13वें स्तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मरयेच्या हातान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. जिवितांत कश्ट आनी आनवरां कशी आनी केदाळ येतात म्हूण कळीस जायना. पूण ती येताना धैर्यान स्विकार करचें भावार्थी मनशाचें लक्षण. जेजूचे निर्जीव कूड आपल्या हातान दितना मरयेकी मस्त दूख भोगलें. पूण त्या परिस्थितीन तिणें धैर्य घेतलें आनी भावार्थ सांबाळलो. ती अशी उद्गारली जावेत, देवाचे कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं. ह्या आस्तेसां वेळार अचानक पिडेक वा अवघडाक समटून मरण पाविल्ल्यांच्या कुटुंबा पासत मागया. जिवितांत वयल्या वयर कश्ट येतना देवाच्या कुशे विरोध उलयल्ल्याक देवा तावन भोगसाणे मागून म्हणया, सोम्या कागुलता आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान उत्साह मेल्ल्या जेजूचे. 14वें स्तेसांव जेजूक निके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. खरी एका समस्यांक एक परिहार आसा, तशेंच आमच्या कश्टाकी अंत्य आसा. आमचें जिवीत ह्या संवसाराच्या कश्टांत सखेर जायना. आमी फोंडा पलतडीच्या जिविताक राखून आसात. फोंड संवसारी जिविताचें अंत्य दाखयता. कश्ट येतना आमी तातूंत देवाची खुशी सोदून काण देवाचेर पातयेवन रावल्या तर पुणार जिविताच्या बरवशांत आमी जियेतल्या. फोंडांत दवरली जेजूची कूड थंयच कुसून वचूंक ना, बगार जिवानपणाच्या वैभवांत रुपांतर जाली. ह्या आस्तेसां वेळार पुणार जिवानपणास भरोसो सांडल्या पासत मागया. सासणीक जिविता विशीं आमी दुबाव केल्ल्याक सोम्या तावन भोगसाणे मागया आनी म्हणया, सोम्या कागुलता आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान उत्साह मेल्ल्या. निमाणें मागणें. मोगळा जेजू, कोणें आमकां सांडल्या रे तूं आमकां सांडिसूनाय म्हणली बसावणी तुवें आमकां दिल्याय. ह्या संवसारी जिविताच्या कश्टांक लागून साबार फावटी आमकां एकसूरपण दोसता. आमच्या सगता कोणी ना म्हणलें चिंतप उदेता. ह्या आमच्या संवसारी पयना वेळार आमकां तूं सांगात दी. संवसारी जिविताच्या कश्टांत पडटना आमचो बरवसो दंडळ नासतना आमी आमची दिश्ट कुर्साचेर दवरून मुखार वचूंक प्रेरण दी. ह्या संवसारी जिविता उपरांतलें तें सर्गींचें सूख जोडच्याक ह्या संवसारी मेळच्या सर्व कश्टांचेर जैत व्हरून हर एका परिस्थितींत तुजे कुशेक कल्तिमान घालून सोलोवंक आनी तुवें बसायल्लें सर्गींचें राज जोडूंक आमकां फावो कर. आमेन.